मोगाच्या बाबा भयणीनो फ्रांसीस शावेर एक हुशार विद्यार्थी आसलो आनी ताका ह्या संवसारांत आपणाकूच व्हडलें नांव जोडूंक खुशी आसली. व्हडपणाची ताका खूब खुशी आसली. ह्या खातीर तो पारीस ह्या देशांत आयलो आनी महाविद्यालयांत शिकूंक लागलो. फकत ताच्या मनांत एकूच आसलें आपणाक व्हडलें नांव जोडूंक. पूण शिक्षण करतना ताची इनासाची भेट जाली. इनासूय तो आयिल्लो शिकूंकूच, पूण ताचें म्हणून बदललें इनासाचें, कित्याक ताका देवाचो अनुभव मेळ्ळो आनी इनासान आपले एक नवो रस्तो सुरू केल्लो, आत्मीक रस्तो एके भाशेन. ताची आनी शेवाची भेट जाता आनी इनास एके भाशेन शेवराचो अपुरबाय करूंक लागता. म्हणटा मनाकूच हो एक खास एके भाशेन देवाचो व्हडलो शिपाय जातलो म्हूण ताच्या मनान चिंता. आनी भास करतना शेवरा पळोवन इनस ताका म्हणटा, वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड. पूण अतमोच तुजो देवाचो हातान घातल्यार तुका कितें मेवतलें? नांव मेवतलें. मागीर शावेर चिंतूंक लागताच. एक आवाज ताचोच आनी एक आवाज इनासाचो. चिंतूंक लागता. व्हडपण आपल्याचें वो देवाची सेवा करूंक. सो चिंतना ताका इनास सांगता, रितीर कोर, एक रितीर कोर. आनी तूं रितीर करूंक लागता. आनी रितीर करतना ताचें भितरलें मन बदलता. ताका देवाचो आवाज आयकूंक येता. तशेंच आपलोच आवाज आयकूंक येता. आतां कोणाचो आवाज बरो आयकूंक जाय तो चिंतूंक लागता. आनी त्या वेळार इनासाच्या आदारान इनास ताका दाखयता खरो रस्तो. आनी मागीर तो एके भाशेन इनासाक आयकून, पवित्र आत्म्याक आयकून जो रस्तो देवान ताका दाखयलो वो दाखयता तो चलूंक लागता. आनी चलोन तो आमी गोंया पावता आनी देवाचें उतर परकडूंक लागता. भाव भयणीनो, आमी आयकता हिब्रू चिटींत पयल्या अभेस्तरांक आदल्या काळार देवान प्रवादाशी मनशां बरोबर उलयलें. नव्या काळांत ताणें जेजूशी उलयलें. पूण आतां तो आजून उलयता आमच्या बरोबर. आमकां ताचो ताळो आयकूंक येता. पवित्र पुस्तकांत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या आत्मीक डिरेक्ट आहात तांच्या बरोबर. तशेंच 2 दिसाचे सगळे घडणेंत आमकां देवाचो आवाज आयकूंक येता. पूण आमी चिंतान आयकूंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता, एक भाग वाचता, आमी थोडो वेळ ताचेर नियाळ केल्यार आमकां भितरल्यान एके भाशेन देवाचो आवाज आमकां आयकूंक येता. पूण आमकां चिंतान शांतीन आयकूंक जाय. म्हणून अशें केल्यार आमकां देव दाखयता एके भाशेन आमकां कितें बरें तें आनी कितें वायट तें. तशेंच देवाची येवजण आमकां देव दाखयता. तर आमी सुय करुया. 2 दिसा धाकटो भाग लागून वाचूंक, थोडो वेळ तेचेर नियाळ करूंक. आनी जो आवाज त्या वेळार आमकां मेळटा त्या आवाजा प्रमाणे आमी जिवीत सारूंक. तशें आमी जेन्ना मागणी करता, जाल्यार फॉर्मल पेर इनफॉर्मल पेर म्हणटा, त्या वेळार देव आमच्या मनान खालसा उलयता. तशेंच जेन्ना आमी सगळ्या संवसार कितें घडटा तें आमी पळयता, सगळे घडणेंत आमकां देवाचो एके भाशेन आवाज आयकूंक येता. पूण आमी चिंतान ताचे विचार करूंक जाय. जायत बऱ्यो घडण्यो वा वायट घडण्यो, सगळ्यांक एके भाशेन आमकां देवाचो आवाज आयकूंक येता. पूण आमी ताचे विचार केल्यार आमकां देवाची येवजण एके भाशेन दिसूंक येतलें. तर आजच्या दिसा जेन्ना आमी नोवेना सुरू केल्या, आमी देवाक भास दिवया. 2 दीस आमी थोडो वेळ मागणी करूंक, 2 दीस आमी थोडो वेळ पुस्तक वाचूंक, ते नियाळ करूंक. आनी नियाळ करतना
जो संदेश देव आमकां दिता त्या वेळार त्या संदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूया आनी अशें केल्यार आमचें जिवीत खरेंच सुफळ जातलें आनी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांची बदलणी वयर जातली आमी कास्त शांत रावन हे वेळार देवाचो आवाज आमी आमच्या काळजांत मनांत आयकुया.